फुडल्या 3-4 म्हयन्यांत गोंय सरकार शेतकी महाविद्यालय तशेंच नाल्ल आनी आंब्याच्या उत्पादनाक उर्बा दिवपाक वर्स अखेर मेरेन नाल्ल आंबो महामंडळ सुरू करपाचो विचार आसा अशें शेतकी मंत्री रवी नायकान रोटरी क्लब आनी भाजप क्लबाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या फ्लोरा फेस्ट ग्रँड उक्तावण वेळार सांगलें। गोंयांत नाल्ल आनी आंब्याचें उत्पादन चड आसा। ह्या पिकावळीचो फायदो सर्वसामान्य शेतकारांक आर्थीक नदरेन जावचो ह्या हेतान हो निर्णय गोंय सरकारान घेतला अशें शेतकी मंत्री रवी नायकाचें म्हणणें। तशेंच गोंयकारांनी आपली जमीन सांबाळपाची गरज आसा अशें रवी नायकान सांगलें। आग्रेचे कॉलेज करता एक दुसरें आमी कोकोनट कॉर्पोरेशन करता आनी तिसरें आमी पळयता तेजे स्टडी चल्ल्या मँगो कॉर्पोरेशन कित्याक हांगा गोंयाक आंबो आनी माड नाल्ल हे चड हें आसा डिमांड आसा आनी ताका लागून तेजे मार्फत शेतकऱ्याक कितें बेनिफीट जावचो म्हणून कॉर्पोरेशन करपाचे प्रयत्न आसा आमचे आनी आंब्याचें बी कॉर्पोरेशन आंबोय पळय आमचो गोंयांत चड मानकुराद आनी तो सगळो एक्सपोर्ट वयता म्हण ताका हे दोनी आमी वयर काडपाक पळयता चड करून हेजें कोकोनटाचें आनी हेजें मँगो हें तर जायत आमकां शेतकऱ्यांक चड फायदो दिवपाचो आनी तें जातलें कित्याक आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा तेंच्यांनी आमी लोकांक सप्लाय करता ते घेतात फायदो हाडटात म्हणजे हांगा कसो इतली डिमांड आसा लोकांक करची फायदोय आसा खुबसो फायदो जातलो लोकांचो आनी आमी त्या प्रमाणे आमी दिता आनी आमी जितले बेगीन कोणी जर एप्लिकेशन दिलें जास्तीत जास्त आमचे डायरेक्टर आसा त्या बेगीन मेळची म्हणून आमी पळयता आनी हें अशेंच आमी फुडें व्हरतले लोकांनी हेचो फायदो घेवचो आनी आयज स्टॉल आमची घातल्या सगळी करची प्रयत्न आमच्या रोटरी क्लबान केला।